पयलेच फावट आम्ही क्रिसमस फेस्टिवल सेलिब्रेट करतात. तुम्ही फाटल्या दिसांनी पयलें आसतले दिवाळी फेस्टिवल दिपोत्सव आम्ही खाजनगुंट्या बांदाचेर केले. त्या टायमाचेर जेन्ना दिपोत्सव केलो तेन्ना आमकां आख्ख्या गोंयभरांतल्यान आमकां बरे भशेन प्रतिसाद मेळ्ळो आणि खरेंच एप्रिशिएटूय केलें की इतले ह्या जाग्याचेर इतले सुंदर प्रमाणे आमी दिपोत्सव केलो म्हणून. तशेंच मागीर आमच्या तकले विचार येयले की दिपोत्सव जाले म्हणजे आमचे क्रिस्ती भावा खातीर आमी क्रिसमस कित्याक सेलिब्रेट करपाचें न्हू. जेन्ना आमी डिस्कशनाक बसले तेन्ना सगळ्यांचो विचार एक येयलो आमचे हिंदू भावांचो आनी क्रिश्चन भावांचो की आमी क्रिसमस फेस्टिवल हांगासर करचो. कित्याक दिपोत्सव जाल्या उपरांत क्रिसमस फेस्टिवल जावप म्हणजे प्रत्येक आमचे जे गांवचे नागरीक मतदारसंघाचे नागरीक आहात ते प्रत्येक जण एकामेकाच्या उत्सवान हातभार लायतात उलट सेलिब्रेट करतात आणि सगळे एकवटान रावतात. ही आमची खासियत आमची गोंयकारांची. तेका लागून आयज आमी हांगा क्रिसमस फेस्टिवल जो खाजनगुंट्या बांदाचेर आमी 22 तारखेक येणाऱ्या डिसेंबर 22 हांगा हे सेलिब्रेट करतले. तेका लागून खुबशे आमी कार्यक्रम घडोवन हाडले. आमची कमिटी मेंबर्स बसले, अध्यक्ष बसला. आमी कमिटी ऑलरेडी आमची अनाउन्स जाल्ली आहा, डिक्लेअर जाल्ली आहा आनी आतां कामाकूय लागल्यात. सगळे आमी हो कार्यक्रम अख्ख्या पेडणे तालुक्याच्या सगळे चर्चीन वांगडा घेवन आणि त्या चर्चीच्या फादरींचो आशीर्वाद घेवन आनी त्यांचो सपोर्ट घेवन आमी फुडें सरल्यात. तेंच्यांनी आमकां गुड विशीस दिल्यात, तेंचे फूल सपोर्ट आमकां हे फेस्टिवल करपाक. कित्याक तेंच्या तोंडांतल्यान अशी उतरां येयली की फर्स्ट टायम पेडणे तालुक्यान मांद्रे स्पेशली मांद्रे मतदारसंघात क्रिसमस फेस्टिवल हो कॉमन सेलिब्रेट करपाक कोण तरी फुडें सरल्यात आमी. आनी उदरगत संस्था हे फुडें सरल्या आनी सगळ्यांचो साथ सगळ्यांचो आशीर्वाद आहा. तेका लागून आमी हो एक पयले फावट करतात. पूण पयले फावट करता आसतना एक बऱ्यापैकी म्हणजे पयलेच फावट करतात जो आमकां रिस्पॉन्स डेफिनेटली बरो येतलो. पूण म्हाका दिसता हे सेलिब्रेशन फेस्टिवल ऑफ लायट्स आमी दिवाळी म्हणटात तसो फेस्टिवल ऑफ स्टार्स म्हणटात ते क्रिसमस हो 22 डिसेंबराक सेलिब्रेट जाता. तुमकां इन डिटेल आमचो एंटनी जो आमच्या कमिटीचो अध्यक्ष जो आहा आनी जे नांव आमी डिक्लेअर म्हणजे त्या फेस्टिवलान अनाउन्स केलें गोंय आवट करतलो. कसले कसले कॉम्पिटिशन्स आहा, कसले कसले एक्टिविटीज जातले ते एक्सप्लेन करतले. मागता सगळ्या गोंयकारांक की 22 डिसेंबराक सगळ्यांनी खाजनगुंटो बांद पार्शे मांद्रे हांगासर येवचे पोवचे आनी आमकां म्हणजे आनीक प्रोत्साहन दिवचे की वर्सान वर्स ह्यो फेस्टिवल आहा तो सुंदर पैकी आमी घडोवन हाडटले.